सोमारा शांतीनगर वास्को हांगसर एक भिरांकूळ अपघात घडलो। एका वेगान येवपी काळी मारुती ऑल्टो गाडयेन फुडें वचपी दुचाकीक नेटान धपको दिवन त्या स्कूटरीक 100 मिटरा वयर ओडून व्हेली आनी थंयच्यान पळ काडली। दुचाकीचेर एक बायल आनी तिची 2 ल्हान भुरगीं आसलीं। नेटान धपको दिल्ल्या कारणान ती तिगाय पडून जखमी जालीं, देखून तांकां चिखली हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। नागरिकांनी पळ काडिल्ल्या मनशाचो पाठलाग करून गाडयेचो क्रमांक नोंद करून घेतलो। तशेंच बेगोबेग पुलिसांनी कार चलोवप्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तुम्ही पळोवपाक शकता हो भिरांकूळ अपघात घडलो आनी ही गाडी 100 मिटराचेर तरी ओडून व्हेली आनी तेणी स्थळा वयल्यान पळ काडलो। मात कोणे तरी ते नंबर नोट केलो ताचे फाटलाग करून आनी आतां पुलिसांनी खर कारवाय करची हाचेर म्हणून मागणी केल्या लोकांनी। गाडी न्हू आल्टो ती फास्ट येताली, सारकी फास्ट येताली आनी ते स्कुटीन वयताली। ते बायल आसली, एक चेडो, एक धाकटे भुरगें आसलें कळ्ळें। आनी तेणी तांकां डॅश मारलो, तो पळो तो रावंक गाडीना। तेणी एक्चुअली रावपाक आसलें पूण तो गेलो, पूण तो नंबर बी नोट केला तेजो आनी चेड्याक हांगा मार लागला। धाकटो भुरगो तो, बरी सालवा ती गाडी पोंदा इल्लें सगळी काबार जावपाची ती कळ्ळें। एक भुरगो आसलो, एक धाकटें चेडूं आसलें धाकटें, तेका तें पडलें आनी ती बायलेक पडली, बायलेक हांगा मार लागला। आतां तांकां चिखले हॉस्पिटलांत व्हेला, बरी सालवार। पूण तो भरपूर फास्ट आसलो ऑल्टोवालो। त्या ऑल्टोवाल्याचेर एक्शन जावपाक जाय, कित्याक सांग। आनी तो मेन म्हटल्यार रावंक ना, मनीसपणान तेणी रावपाक जाय आसलें न्हू। ती पडल्या पळय, गाडी सारकी मोदी आहा तेंची स्कूटर, डॅश मारलो आनी तांकां ओडीत गेलो तो। नशीब तेंचें ती गाडये पोंदा येवंक ना, नाल्यार सगळी काबार जावपाची। बरो फास्ट